वास्कोकार कोळशाच्या प्रदुशणांतल्यान आतांच खंय तरी भायर सरताले. तशेंच प्रदूषण नाशिल्ल्या हवेचो आनंद घेनासतनाच तांचेर बॉक्सायडच्या धुळेच्या प्रदुशणाचो त्रास जावपाक लागला. एमपीटीन 10 नंबर बर्थाचेर बॉक्सायड खाली करपाचें काम चालू आसा. लोकांक मात ताचो त्रास जाता. हेच्या पयलीं 10 नंबर आनी 11 नंबराचेर कोळसो इम्पोर्ट करताले. हांगा सिटी लिमिटान सारकें चड पोल्युशन जातालें म्हणून तो कोळसो हेंच्यांनी बंद केला आनी आतां हेंच्यांनी बॉक्सायड इम्पोर्ट करपाक स्टार्ट केला, वीच इज मोर हार्मफूल. सामकोच लायट वेट आनी सबंद सिटीचो कलर ऑलमोस्ट रेड जाल्लो आसा. सो आमी गोवा पोल्युशन बोर्डाक सांगलें की तुमी हेचेर दखल घेवपाची आनी हो कार्गो म्हणटा तो आमकां आमच्या सिटीन नाका. तुमी आवटरेजा व्हरा, एंकरेजा व्हरा, नाजाल्यार जयगड खंय तुमकां जाय थिंगा कार्गो व्हरा, पूण हो आमकां आमच्या सिटीन कार्गो नाका. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान लोकांक नाका म्हूण बोवाळ घालतकीत एमपीटीक शहरांतल्यान कोळशाची हाताळणी पयस करपाचो आदेश दिल्लो. मात आतां त्याच जाग्यार बॉक्सायड हाडून लोकांक त्रास केल्यात अशें लोक म्हणटात. कोळसो आसलो तो व्हडलो भाव आनी बॉक्सायड आतां हाडून सोडला तो तेजो धाकटो भाव, ते एकूच जाले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां कोळसो 10 आनी 11 वयलो 5 आनी 6 व्हरून दवरपाक लायिल्लो. सो तो पयस सिटींतल्यान पयस येल्लो. आतां गेलो 1 म्हयनो जालो पळयता आमी ही जी दुसरी बोट लागलेली आहा बॉक्सायडाची. पयलीं काळो जो कोळसो येतालो आख्या सिटीन भरतालो तो आतां तांबडी धूळ येवंक लागल्या. आनी त्या कारणाक लागून जे लेबरर जेयता जावं आजूबाजूचे लोक रावता तांकां खूब त्रास जाता. हो बॉक्सायड जो आसा तो तेंच्यांनी पयस व्हरोंक जाय आसलेलो आवटर एंकरेजाक. मागीर कितें जातलें, जे ट्रक्स वयता पळय तेवूय कमी जातले, कित्याक ते ट्रकांक लागूनय खूब एक्सिडंट जाल्ले, हांगा खूब जाणांचो जीव गेल्लो आसा. सो हांव नकळो हितून एमपीटी आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा ते कसले गेमी खेळटा ते. कोळसो व्हेलो मरे जाल्यार आतां बॉक्सायड कित्याक हाडलो हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आहा. वास्कोकारांक कसल्या ना कसल्या कारणाक लागून रस्त्याचेर देंवचेच पडटा. कोळसो नाका म्हूण लोकांनी विरोध केल्लो, मात आतां थंयच बॉक्सायडचें काम चालू आसा. सरकार आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक खरेंच वास्कोंतल्या लोकांची काळजी आसा जाल्यार तांणी एमपीटी लोकांक त्रास जातात तसलें काम बंद करपाचो आदेश दिवचो अशें लोक म्हणटात. Behind me, a vessel is unloading bauxite ore. It is a grim reminder of that the enforcement agencies and MPT are hand in glove as far as all these activities are concerned. Bauxite is a powdery material. At least coal is lumpy, and here this is a powdery material. When there is strong breeze, the dust comes over the whole of Vasco. We are just seen. We are at the fishing jetty. The food articles of the laborers here are covered with this dust. I think this is a serious irresponsibility on the part of MPT. I mean, less said the better about them. But nonetheless, this is what is happening here. They have got no concern at all for the health of the public. My next point is, when the bauxite is available here in Goa and there is no ban on bauxite mining, why do we have to import or get bauxite from elsewhere? If the third point is, if you have to get bauxite, if you want to sustain the port, why not do it offshore? Why not do it on transshippers and then transport by barges, to the at a certain point and then take it by road? I think the authorities have to apply their mind to all this. This cannot go on for too long. Municipality also has taken some resolutions to stop bauxite transportation, but they have been unsuccessful till today. Vasco cars are bearing the brunt. I think it's high time the government, I don't know what they are up to, but government should take some steps and stop this nuisance being caused to the residents of Vasco.